आमचो एडवर्टायज सरपंच आणि प्रत्येक पंचायतीतले पंच सदस्य हांचो आणि आमचे टोटल कार्यकर्ते जे काम करता एक्स काउन्सिलर असो एक्स सरपंच पंच तांचो आदार जाय आणि परत मंत्री आणि आमदार हांचोय आदार जाय हो कार्यक्रम करतले आणि त्या खातीर एक शेड्यूल तयार केलें आणि हे शेड्युला प्रमाणे प्रत्येक कडेन सुरवातीक आमी 2 दीस हो कॅम्प राबयतले आणि एका खातीर समज आज फोडे आमच्या म्युनिसिपालिटीत हो कॅम्प 9 तारखेक आणि 10 तारखेक आसा एका खातीर 9 आणि 10 तारखेक फोडे जर लोक उरले जाल्यार फोडेच्या काउन्सिलान म्हणजे जे आमचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि बाकीचे काउन्सिलर आसा तांणी तो टायम धरपाचो आसा मुखार एक्सटेंशन पूण एक्सटेंशन तांकां मेळटलें तें 18 जुलय नंतर मेळटलें म्हणजे फूल जुलय पर्यंत आमी हे कॅम्प संबंध फोंडा तालुक्यांत करतले आणि त्या खातीरूच प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्यान 2 किट आमी हेजे खातीर अरेंज केल्ले आसा आणि हे किट प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान GR दिल्या आणि GR ह्या सगळ्या आमी जो आधार कॅम्प शेड्यूल फोंडा तालुका केला वीक नंबर 1 18 जून जो क्रांती दिन आसा त्या दिसाच्यान हे चालू 18 आणि 19 मडकय आसा 20 आणि 21 बांदोर आसा 22 23 कवळे आसा 38 दुर्बाट 25 26 27 28 वाडी जाळवली 29 30 पुणे प्रियोळ 2 जुलय 3 जुलय पिवळे 4 जुलय आणि 5 जुलय 6 जुलय आणि 7 जुलय केरी त्यानंतर परत बोमा बाणस्तारी दुसरे गीत खांडोळा बेती परत आणि सावयवेले परत असे 2-2 दीस ह्या पंचायतीत 2-2 गीत त्यानंतर वळवळ फोंडा 9 आणि 10 11 आणि 12 कुर्ती गाणेमार आणि 13 आणि 14 उजगाव शिरोडा ऍटेशाय कुर्ती जाल्लो जाय गाणेमाराय जाल्लो जाय 16-17 बोरीन बलसवाडी आणि निरंकार बेतोडा आता तांकां जर फुडें आनी लोक उरले अशें दिसलें आतां फोंडा म्युनिसिपालिटीक दिसलें की आमकां आनी 4 दीस जाय जाल्यार तांणी तातूंत एडजस्ट करचें पडटलें आनी तांकां तो कॅम्प परत 19 जुलय नंतर जितले दीस तांकां जाय तितले दीस तांणी येवपाचो ते अरेंजमेंट केला फोंडा तालुक्यांतलो जे आधार कार्डांत मिस्टेकी जाल्या तेचो जन्मदिवस ना एड्रेस चुकला नांव चेंजीस करपाक जाय हे सगळें जुलय पर्यंत सोंपोवपाचो कार्यक्रम आमच्या तर्फे आयोजीत केल्लो आसा सरकाराचे तर्फे आणि ताजो लाभ सगळे जे बेनिफिशरीज आसा आधार कार्डाचे तांणी घेवचो अशें हांव मागतां प्रत्येकान त्या विभागांतले ज्यो म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत आसा जिल्हा पंचायत सदस्य आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करचे आणि तांणी हें काम करून घेवचें दुसरी गजाल आसा की जी कामां खुबशे प्रॉब्लेम्स येतात म्युनिसिपालिटीक येता पंचायतीक येता इंजिनियराक येता आणि जे कोणी काम करता ते कॉन्ट्रॅक्टराक येता त्या खातीरूच सगळे जे डिपार्टमेंट हेड आसा फोंडा तालुक्यांतले तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा फॉर एग्जाम्पल ह्या दिसान झाडां पडून खूब जाणांचें नुकसान जालां आणि फॉरेस्ट तांकां आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर दिना तो पर्यंत सगळी झाडांची एनओसी आमी दिवंक शकना आणि त्या खातीरूच सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर असो किंवा मामलेदार ऑफिसान जे कोण इन्चार्ज आसा तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की पंचायतीच्या बॉडीन किंवा म्युनिसिपालिटीच्या बॉडीन अशी जी धोकादायक झाडां आसा ती डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ऑर्डर घेवन फॉरेस्टा कडेन दिवची जेणे करून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जे आसा आमचे रोड सेक्शन ही सगळी झाडां तुमकां जाय तशी कट करून दितले आणि जी नुकसान भरपाई जाता ती बंद जातली कारण काल म्हजे म्हायती प्रमाणे एका मडकयेंत जवळ जवळ 10 झाडां पडल्या आणि नुकसानूय जालां एका कवळे पंचायतीक 3 झाडां पडली 3 घरां पडली म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी एरियेंतूय 2-3 घरांचो प्रॉब्लेम जाले 5 झाडां पडल्या आणि त्या शिवाय ह्या झाडांक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक नुकसान जाता गव्हर्नमेंटाचे जे कंपाऊंड वॉल्स आसा किंवा इतर गोष्टी आसा ते सगळे प्रॉब्लेम
काउन्सिल आणि सरपंचांनी याची नोंद घेऊन इमिडिएट डेप्युटी कलेक्टराकडे वचचें ऑर्डरी घेवच्यो आणि तुमकां जर आनी कोणी कितें लागता किंवा अग्रिकल्चर ऑफिसर किंवा फॉरेस्ट ऑफिसर एक तर तुम्ही सगळं तांचे बरोबर वचचें तांकांय ते सांगितले गेले आसा आणि तेही इमिडिएट ते काम करून दिले. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट नॅशनल हायवे NH4 पंचायत एरिया इन द 4 constituencies. Concerned जे assistant engineer आसा including executive engineer यांना instructions दिल्ले आसा त्या पंचायतीच्या पंचान कोणाचीच ऑथॉरिटी घेनासतना आमच्या जर असिस्टंट इंजिनियर कॉन्टॅक्ट करप जाल्यार सगळे पोर्टल्स एट द लेवल ऑफ असिस्टंट इंजिनियर विल बी रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर. ही इन्स्ट्रक्शनां दिना प्रत्येक पंचायतीच्या पंचांनी डायरेक्ट येऊन तांच्या हातूंत जर खंयी पोर्टल्स आसा किंवा रस्तो रिपेर करपाक जाय स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिवरेज इन पोरना म्युनिसिपालिटी त्यानंतर तुर्ती विलेज पंचायत खाडेबाग त्यानंतर कोवळे बांदोडा ह्या भागांची सिवरेज काम चालू त्या कामाचे सिवरेज एज वेल एज PWD ऑफ डिव्हिजन 18 हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा आणि प्रत्येक जाण डायरेक्ट थंय वचून तांकां कॉन्टॅक्ट करचो जेणे करून हे सगळे पोर्टल्स ज्या दिसा तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता त्या 48 तासांत ते पोर्टल्स काडले गेले.